शैक्षणिक संस्था तसेच धार्मिक थळाच्या 100 मिटरा भितर हाच्या फुडें बार्रा लिकर शॉप सुरू करपाक आता मान्यताय मेळटली अशें गोवा एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या नोटिफिकेशनान जारी केला। पूण अशा सुवातीचेर मान्यताय मेळिल्ल्यांक दुप्पटीन म्हळ्यार 2 पटीन अतिरिक्त परवानो शुल्क भरचो पडटलो अशें ह्या नोटिफिकेशनान नमूद केला। एके वाटेन आयज गोंयांत आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स दुरुपयोगा आड दीस म्हूण जायत्या जाग्याचेर सरकार फुडाकार घेवन कार्यावळी मनयता आनी ताच्या दुसऱ्या वाटेन शैक्षणिक आनी धार्मिक थळाच्या 100 मिटरा भितर लिकर शॉप परवानगी मेळिल्ल्यान सगळ्याच कडेन खवदळ पातळ्ळ्या। सोरो आनी सिगरेट हे गेटवे टू दी ड्रग्स अशें मानतात। अशें आसतना सुद्दां सरकार एके वाटेन ड्रग्सा आड प्रोग्राम्स करतात आनी 100 मिटरा भितर म्हणजे स्कुलाचे 100 मिटरा भितर जे लिकर शॉप्स आसा तांकां परवानगी दिवपाचो एक नोटिफिकेशन काडटा। हातून नेमकें कितें समजपाचें, सरकार नेमकें कितें तरी सांगपाक सोदता हाचो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता। हाज्या पयलीं 100 मिटरा भितर सोरो विकप्यांचेर खर बंदी आनी अशें कोणी केल्यार ताचेर कारवाय जाताली। पूण आयच्या ह्या बातमेन सध्या लिकर शॉप ओनर्सां खातीर रिलॅक्सेशन मेळत अशें दिसून येता। ह्या सगळ्या बाबतींत जेन्ना पत्रकारांनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक हाचे विशीं विचारले तेन्ना ताणें आपूण चवकशी करतलो, त्या भायर वी आर व्हेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट डॅट अशें सांगलें। पयलींच्यान ते बॅन आसा न्हू, हय 300 मिटर्साचेर आयस चेक करता म्हणटा वी आर व्हेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट इट।